आमच्या चौथ्या दिसाचो विशय गोरेब्यांत बोगसण्याचें देणें. देव काकुत्सार आनी दयाळ, आनी देव आमकां बोगशिता जाल्यार आमी एकामेकाक आमच्यो ल्हान ल्हान अस्कोतायो आमी बोगसूंक फावो. जेजून आमकां काय बरें मागणें शिकयलां. सायबा, आमची पातकां बोगोस जे परी आमी आमचे चुकलेल्यांक बोगशिता. तर आयज आमी हेंच नियाळुया आनी आमकां आमचे बाराबर जियेतल्यांक, आमच्या मोगाच्या गोरेब्याच्या वांगड्यांक बोगसूंक कृपा आनी गोठाय आमी मागुया. ह्या मिसाची इंतेसांवां डॉक्टर किमा पासत दिनवासूंक आनी खेरीत इंतेसांवां पासत मीस भेटयता आदलांदे वेगस पोरवोरी थावन बरी भलायकी मागूंक आनी आपल्या इंतेसांवां पासत मीस भेटयता जॉन डिसोजा म्हापसा थावन. सोगलीं आमी उबी रावन सुरवातेचें गीत गावया. They watching with this story, how weta, Kushoka santos makade toya, how weta, they watching with what's the root, how weta, tu so. Osman Mojega, tu wiswashi mon kolor, tu cha oche tamrache, do yin magawata ko. They watch you with this story, how weta, Kushakai santos makade doya. How weta, they wash you with what's the root, how weta. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवीन Amen. आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवोत तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. प्रितीच्यानो, सगल्यांक तुमकां मानेवंत आग्नेलाक सांताचो मान मागूंक ह्या नोवेनांत भाग घेवंक माये मोगाचो येवकार. आयज नोवेनाचो चवथो दीस.
आनी आयचो विशय घोराबो बोगसोण्याचें देणें. ह्या नोवेनाच्या दिसांनी आमचो मुखेल विशय मानेवंत आग्नेल घोराब्यांनी क्रिस्ताचें आसणें अनुभवूंक आमकां नमुनो. आमच्या कुटुंबांनी कितेंय वयर सकयल जाता तेन्ना अदीक करून समजणेक आमी चुकता तेन्ना आनी एकामेकाच्यो ल्हान व्हड चुकी भोगसूंक ह्या मिसांत आमकां कृपा आनी काळजा मनाचो उजवाड घाल म्हूण देवा लागीं मागुया. प्रितीच्यानो, आयज जावन आसा चिल्ड्रन्स डे, भुरग्यांचो दीस. कुटुंबांत जायतीं भुरगीं आसतात आनी आमचो कुटुंब जायतो उदार मोनाचो. आमच्या भुरग्यांक पाद्री जावंक माद्री जावंक तुमी मुखार धाडटात. आयज आमचीं भुरगीं पयस पयस थावांतल्यान हांगा येयलोलीं आसात. पाद्री माद्री जावंक तांकां उर्बा. आमी तांकां सदांच तेंको दिवचो म्हूण हांव देवा लागीं मागतां. कुटुंबांतल्यान हें आपोवणें उत्पन्न जाता. केन्ना केन्ना आमी आवय बापूय जावं वडील आमी तीं राखून दवरतात. नाका बाबा, आतां नाका, मागीर वसात. 10th जावन 12th जावन म्हूण आमी तांकां आडायतात केन्ना केन्ना. हांव मागतां देवा लागीं तुमी उदार जावं. चुकीचें आमी बोगसणें मागुया आनी सगळीं एकाच ताळ्यान म्हणुया, हांव पातकी सोर पदवेदार देवा आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजो गुन्यांव विचारून सांगता. मोनान चिंतून तोंडान विचारून वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यांत. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. ह्या पासत भाग्युची सदांच सांकवार मोरे सगल्यांक देव दिता आनी भोगता. आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोदी करात म्हूण प्रार्थून मागता. सोर पदवीदार देव आमची काकलूट करून आनी आमची पातकां भोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूंक. Amen. Sobianka klutkur, Sobianka klutkur, klutkur. Krista klutkur, Krista klutkur, klutkur. Sobianka klutkur, Sobianka klutkur, klutkur. मोहिमा देवाक उंचसर्गी आनी शांती ताच्या इश्टा संवसारी. सर्वेस्परा देवा, स्वर्गीच्या राया, सोर पदवीदार देवा बाप्पा, आमी तुका नमस्कार करता. आमी तुका दिनवासता. तुज्या वैभवा पासत आमी तुका वखाणटा. सुमिया देवा, देवाची शिडये तूं संवसाराचे पाप काडटाय. आमची काकलूट कर. तूं बापाच्या उज्यान बसलाय. आमचे मागणे आयकून घे. कित्याक पवित्र आज्ञा सांगाती देव बापाचे मोहिमेक जेजू क्रिस्ता एकलोच तूं पवित्र, एकलोच तूं ईश्वर, एकलोच तूं परमेश्वर. आमेन. प्रार्थुया. सोर पदवेदार देवा बापा, आमच्या कोणवाळ्या बापा, आमचे वेळी सगळीं विघ्नां पयस कर. अशें ओतम्याक आनी कुडीक कसलीच आडकोळ नासतना खुशाल मोनान तुजी चाकरी करूंक आमकां कृपा दी. हो उपकार आमी मागता आमच्या सुम्या तुज्या पुता उर्वी, जो खरो देव तुजे आनी पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासणाक. Amen. दानियेल प्रवादाच्या पुस्तका वेलें वाचप. त्या काळार पोरजेक राखता तो श्रेश्ठ कुंवर मिंगेल उबो जातलो. राष्ट्रां जल्माक आयलीं तेन्ना थावन दिश्टी पडोंक ना तसली तळमळायेचो काळ येवचो आसा.
तो काळ येतोच तुजे पोरजेक म्हणजे जांची नांवां पुस्तकार बरयलेलीं आसा तितल्यांकूय तारण मेळटलें. प्रितोमेचे धुळींत न्हिदलोलीं आसात तांचे मदलीं जाय तीं उठ्ठोलीं, थोडीं सासणाच्या जिविताक, थोडीं बेआबरूक आनी सासणाचे लोजेक. शिंकलोलीं तीं अंत्रोलावेल्या पोरजोळा परी परमळटलीं आनी खूब जाणांक प्रमाणीकपणाक चलूंक शिकयतालीं तीं नेकेत्रां परी सासणाच्या सासणाक लोकलोकतलीं. देवाचें उतर हें. देवाचे व्हड उपकार. आमचो जबाब. म्हाका राखून घे देवा, हांव तुका शेरोना येता. म्हाका राखून घे देवा, हांव तुका शरणा येता. सर्वेस्परा, तूंच म्हजें दायज, तूंच म्हजें पात्र, म्हजें दारजोनें तुजेच हातीन राखून दवरलां. हांव सर्वेस्पराक सदांच म्हज्या दोळ्या मुखार दवरतां. तो म्हज्या उजव्याक आसा म्हणटूच हांव कदींच हालोना. आमचो जबाब. म्हाका राखून घे देवा, हांव तुका शरणा येता. देखून म्हजें काळीज उलासता आनी म्हजो आत्मो मुरगोडटा. म्हजी कूड पर्यान सवस्थायेन सूत जातली, कित्याक तूं म्हजो आत्मो मेल्ल्या मोदें सोडचो नाय आनी तुज्या विस्वाशी भक्ताक फोंडांत उरूंक दिवचो नाय. आमचो जबाब. म्हाका राखून घे देवा, हांव तुका शरणा येता. तूं म्हाका जिविताची वाट दाखयतलोय आनी तुजे मुखार म्हाका मेळटली आनंदाची भोगती आनी तुज्या उजव्याक सासणाचें सूख. आमचो जबाब. म्हाका राखून घे देवा, हांव तुका शरणा येता. हेब्रेवांक बरयलोलें चिटी वेलें वाचप. दर एक यादनीक धार्मीक रिती पाळूंक दिसपोटी मंदिरांत आसता आनी पातकां काडूंक उडोवंक शकना तसले येवन परतून परतून समर्पिता. क्रिस्तान जाल्यार पातकां खातीर एकूच योद केलो आनी आतां तो देवाच्या उजव्यांक बसला आनी आपल्या दुस्मानाक देव तांच्या पांयां तळा घालतलो ते गोडेची वाट पळयत आसा. म्हणटच आपूण पवित्र कोत्ता तांकां एकाच योजना वरवीं सासणाक ताणें सोपून केल्ली. सोर पालकाचें बोगसणें मेळचें म्हणटच ताणें ताचे खातीर आनीक भेटवण्यो करची गरज ना. देवाचें उतर हें. देवाचे व्हड उपकार. उद्गाराक सगळीं उबी रावया. Sorvesporak, soy, 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 soy. Sorvesporak, soy, 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 soy. Sorvesporak, soy, soy. Soy, soy, sorvesporak, soy, soy. Kori baboy, koshi sogli. Sorek woda, ravya wame. Hitle bore, hitle bore, hitle bore, hitle bore, hitle sobe, sobe. Sorvesporak, soy, 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 soy. Sorvesporak, soy, 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 soy. Sorvesporak, soy, soy. Soy, soy, sorvesporak, soy, soy. Sorvespor तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोबे आसूं. मार्क परमणे जेजू क्रिस्ताचें शिव वर्तमान. मोहिमा तुका सुम्या. जेजून आपल्या शिसांक म्हणलें, त्या दिसांनी तो संतोप येतूच सुर्याचेर काळोख पडटलो आनी चंद्रीम आपलो उजवार पालयतलो आनी नखेत्रां मोड बावेलीं पडटलीं आनी अंतरोल्यार आसता त्यो शक्ती कळयतल्यो. आनी तेन्ना
व्हडे पदवेन आनी दोबाज्यान कुपाचेर येतलो मनशाचो पूत सगलो लोक तो देखतलो आनी तेन्ना तो आपल्या दुतांक धाडून चारूय दिशा वेळान पृथ्वीचेर एका शिमारतान सुर्गींच्या दुसऱ्या शिमार पुरयान आसलेल्या आपल्या विंचलोल्यांक जमयतलो. अंजिराच्या झाडाची ही वपार समजून घेयात. त्यो खांद्यो पागोवता आनी तांकां कोंबरी फुंडटा तेन्ना गीम लागीं पावला म्हूण तुमकां कळून येता. तेच पुरी हे पळयले उपरांत तो लागीं दारा मोरयेंत पावला म्हूण जाणूं जायात. हांव तुमकां खरेपणी सांगता, हें सगळें घडल्या बगर ही संसत उतरची ना. स्वर्ग आनी पृथ्वी सोरतली पूण म्हजीं उतरां कदींच सोरचीं नात. पूण एकल्याच बापाक बारायन आनीक कोणाकूच सुर्गींच्या दुताक वो पुताक लेगीत त्या दिसाची वो घडयेची खबर ना. जेजू क्रिस्ताचें शिवर्तमान हें Wakani tuka Krista. मोगाळ क्रिस्ती बाबा भयणांनो, सेवाधर्मीक वर्साच्या शेवटाच्या दिसांनी आमी आसा आनी येता त्या आयताराक आमी क्रिस्त रायाची परब मनयतल्या. आनी ह्या शेवटाच्या दिसांनी ह्या संवसाराच्या शेवटाक जें घडचें आसा ताची गजाल्यो आयच्या वाचपांनी आमी आयकलां. कशी बरी देव आपल्या पुताक धाडून आपल्या दुतांक धाडून वायटोवी आनी बऱ्या मनशांक दोशी करून बऱ्या मनशांक आपल्या सुरशी घेतलो, वायटोफ्यांक पयस धाडटलो ही शिकवण पयल्या वाचपान आमी आयकल्या. आनी इश्टनो, आमी कशीं बरी कशीं वायट जावंक पावता. आमी बरीं मनशां आनी वायट मनशां जातलीं जाल्यार मातेवाच्या शिवर्तमानार 25व्या वेसवरार 30वे वडीचेर आमी नियाळ करुया. जेजू म्हणटा, हांव भुकेल्लो, हांव ताणेल्लो, हांव वाटसुरो आसलो, हांव बोणकुणीत आसलो, तुवें म्हजी सेवा केल्या. म्हाका जेवण दिलां, म्हाका पिवंक दिलां, म्हाका न्हावयला, म्हाका न्हेसोयला. बोणकुणीत आसलो तेन्ना म्हाका विजीट करूंक आयिल्लो आसा. सुभागी तूं. आनी हो जेजू म्हणटा, हांव भुकेल्लो, जेवण दिवंक ना, हांव ताणेल्लो, पिवंक दिवंक ना, हांव वाटसुरो आसलेलो, तुज्या घरान घेवंक ना. एके भाशेन घर जेवंतांक जो पावूंक ना, मोगाच्या क्रिस्ती बाबा भयणांनो, तो सुर्गींच्या राज्यान न्हय पूण देवा सोरशिल्लो पयस वेता म्हूण मातेवाच्या शिवर्तमानांत 25व्या वेसवरांत 30वे वडी फुडें आमकां मेळटा. जाल्यार मोगाच्या इश्टानो, आमचें जिवीत जियेतना तूं आनी हांव कसलें जिवीत जियेता काय सुर्गींच्या राज्याचें वो त्या इफेर्नाचें. आयचो विशय आमकां म्हणटा गोराबो, बोगसोण्यांचें नामणो. आमचे कुटुंबांत जेन्ना आमी एकामेकाक बोगशितात तेन्ना मोगाचे क्रिस्ती बाबा भयणांनो, आमी सुर्गींची वाट चलतात, इफेर्नाची न्हय. हांव जाल्यार जायते फावटी म्हणटा म्हज्या सेर्मवांनी, आमी सुपुल्ली आसतना कितली मोगान, कितली शांतीन, कितली एकवटान आमची जिवीत जियेतालीं, भावनां कशीं. कोणें दुसऱ्यान जरी तर म्हज्या भावाक वो म्हज्या भयणीक कितें वायट केलां, कितें म्हणलां, कितें केलां जाल्यार वायट, कितली आमी तांचे लागीं झगडीं करूंक वेतालीं न्हय काय. पूण आयज आमी वाडल्या देखून आमी शाणीं जाल्या आनी हाकाच लागून आमी आमच्या भावणांक पयस केल्यात काय, तांचे लागीं झगडीं केल्यात काय, तांकां रडयल्यात काय, तांकां फटयल्यात काय, तांकां नाक गयल्यात काय. मोगाचे क्रिस्ती बाबा भयणांनो, आमचो कुटूंब जावन आसा बोगसोण्याचो नामणो. आनी हें बोगसोणें दिवंक आमची शाळा म्हणल्यार
कुटुंब जो मनीस आपल्या कुटुंबांत शांती घेवंक बोगसोणें घेवंक आनी बोगसोणें दिवंक शकता होच मनीस इश्टानो दुसऱ्यांकूय बोगसोणें दिवंक आनी दुसऱ्यांचेंय बोगसोणें जिवंक पावता. आनी हाकाच लागून पाद्र आग्नेलाच्या जिविताचेर नदर घालुया. पाद्र आग्नेलाचो कुटुंब एक बोगसोण्याचो कुटुंब आसलेलो आनी हेच पाद्र आग्नेल आपल्या जिवितांत शिकलो. एक बोगसोण्याचो मनीस जावंक चुकलेल्यांक बोगसूंक किरीत भाशेन कुंभसाराच्या साक्रामेंता वरवीं बोगसोणें देवाचें मनशा कुळाक दिवचे खातीर पाद्र आग्नेल आपलें जिवीत जियेलो. मोगाच्या इश्टानो आयज तुमकां सगल्यांक एक आव्हान जावन आसा. किरीत भाशेन तुमच्या कुटुंबांत एकामेकाक बोगसूंक आमी रावतात काय दुसऱ्यांचें बरें उलोवंक केन्ना तो मेल्या उपरांत आमी रावतात काय कितले फावटी आयकूंक येता तो मेल्या उपरांत बरो मनीस आसलेलो आदार दितालो हांगा तुवें वचून हाची तेजी सेवा करतालो मेलो आतां पूण होच मनीस जीव आसतना दोड दिलो कसो कित्याक नागयता काय कित्याक फटयता काय असली आनी दुसरी जायतीं वायट उतरां ह्या मनशाचे आमी उलयलेलीं आसात. आमी मेल्या उपरांत बरीं उतरां आयकतलो कोण काय. मोगाच्या आवय बापायनो मोगाच्या भुरग्यानो आयज बोगसोण्याचो दीस म्हणटोच एकामेकाक बोगसुया एकामेकाक सगळें एकठांय जावया आनी हे भाशेन मोगान शांतीन एकवटान जिवीत जिवया. मोगाच्या भुरग्यानो आयज तुमचो दीस आनी फादरान म्हणला ते भाशेन तुमी आमकां गरजेचे वी नीड यू. कित्याक एक यादनीक म्हणल्यार पयले सुवातेर पवित्र मिसाची भेट भेटयता. पवित्र मिसाचे भेटेचो मुणयारी. दुसरे सुवातेर एक यादनीक म्हणल्यार बोगसोण्याचो मुणयारी. पाद्र आग्नेलाच्या जिविताचेर नदर मारल्यार पाद्र आग्नेल एक बोगसोण्याचो मुणयारी जालो. मोगाच्या भुरग्यानो मोगाच्या सुपुल्ल्या भुरग्यानो आयज आमचो खालतो उलो तुमकां आमकां जाय तुमी ह्या पवित्र मिसाचे मुणयारी जावंक आमकां जाय तुमी बोगसोण्याचे मुणयारी जावंक. फादर म्हणटालो सुरवातेकूच 10 जावन वचून दी 12 जावन वचून दी कॉलेज जावन वचून दी बरें आसा जबाबदारी कोण घेयनात मोगाच्या आवय बापायनो. आयज संवसार हे आमच्या भुरग्यांक आलोयता दोलयता नाचयता फटयता आनी फोंडान घालता आनी तांकां फोंडान घालपाक तुमी कारणां जावन आसात. कित्याक जे भुरगे मागतात तुमी दितात. मोबायल मागलो दिलो बरी मोटरसायकल मागली दिली. असलो मोबायल नाका तसलो मोबायल जाय. आवय बापायनो आमी आमच्या भुरग्यांक वायट रस्तो दाखयता देखून कांय दीस फाटीं जेजून शिवर्तमानाक म्हणलेलें आसा तुमच्या गोमट्याक दांत्याचो फातर घालून उदकान मेल्यार अदीक बरें पूण म्हज्या सुपुल्यांक वायट रस्तो दाखयनाकात. मोगाच्या आवय बापायनो आयज काल ती मागणी आमची तुमकां तुमची भुरगीं उमेद दाखयतात जाल्यार फुडें सरूंक एक पाद्री कसो एक माद्री कशी. आनी आयज आमचे कांय भुरगे आयिल्ले आसात हांगा जे सोदतात पाद्री जावंक उमेद दाखयतात. मोगाच्या आवय बापायनो तुमचें उत्तेजन तुमचो सांगात तुमचो आशिर्वाद हे आमच्या भुरग्यांक दियात. कित्याक आमकां जाय पाद्र आग्नेला भाशेन तेवूय पवित्र मिसाचे मुणयारी बोगसोण्याचे मुणयारी जाल्ले आमकां जाय जाल्यार मोगाच्या क्रिस्ती बाबा भयणानो ह्या पवित्र मिसांत ह्या नोवेनांत भाग घेतना मागुया आमचे पासत कुटुंबा पासत मागुया आमी कुटुंब बोगसोण्यांची मनशां जावंक मागुया. हे आमचे सुपुल्ले भुरगे आयिल्ले आसात हांगा आमच्या घरांनी आसात तांकां बरी रीत बरें देवाचें मार्गदर्शन दिवन तांकां देवाक जाय तसले मुणयारी मागुया. इश्टनो जायते फावटी आमी हांव आनी फादर घरांनी वेतना आमी आमकां आयकूंक येता फादर हाका कसो धाडचो एकूच पूत म्हजो. आवय बापायनो
जायते भुरगे आसात आमचे थंय. आतां मायाच्या म्हयन्याक एक भुरगो आमचो यादनीक जातलो लोटलेचो. एकलोच पूत तो, एकलोच पूत. दुसरे सुवातेर बापूय ना ताका, बापूय ल्हान आसतना सोंपलोलो. एकलोच पूत तो, आवयक आलाशिरो आनी कोणूच ना. पूण जेन्ना ह्या पुतान देवाचो आवाज आयकलो, फुडें गेलो, आवय बादा जावंक ना. परतें जाल्यार उत्तेजन दिवन, आशिर्वाद दिवन ह्या आपल्या पुताक फुडें धाडलो. ह्या मायाक ताचें ऑर्डिनेशन आसा. इश्टनो, आमचे लागीं आनीक एक पाद्री आसा सोकोरचो. तांच्या कुटुंबांत 3 भुरगीं ती. व्हडलें चेडूं, दुसरें चेडूं, तिसरो चेडो. व्हडले चेडवान म्हणूंक लागले आवयक बापायक, माय हांव माद्री जावंक वेता. गेली माद्री जाली. दुसरे म्हणूंक लागले, पाय हांव माद्री जाता. दुसरी गेली माद्री जाली. तिसरो पूत म्हणूंक लागलो, आवय बापाय न्हू हांव वेता पाद्री जावंक. पिलार आयलो, पाद्री जालो. फादर मिनीन मेंडीस. कितें व्हड काळजाची आवय बापूय न्हय काय ही. देवान 3 भुरगीं दिल्लीं. तिगोय भुरग्यांक देवाचे सेवेक तांणी अर्पीत केली. मोगाच्या आवय बापाय न्हू, तुमी उदार मनशां काय? सोगलीं उबी रावया आनी आमचो भावार्थ आमी परगटुया. सोत मानता देवा, सोर पदवेदार बाप्पा, स्वर्गारन पृथ्वीच्या रुसणारा, जेजू क्रिस्ता ताच्या एकल्या पुता आमच्या सुमिया, तो पवित्र आत्म्यावरवी कूर सांबाळलो. आंकवार मुरयताय जल्मलो. 5 पिलाता काल ताणें कोस सोंसले. ताका कुर्सात जोडलो. तो मेल्लो आनी ताका निकिपिलो. तो मेल्ल्या मदें देंवलो. तिसऱ्या दिसा मेल्ल्यांतलो जिवन जालो. स्वर्गात चडलो. सोर पदवीदार देवबापाच्या उज्यान बसलाय. थंय तां जिवी आनी मेल्ल्यांची मोसबी करून येतलो. सोत मानता पवित्र आत्म्या, कातोलीक पवित्र सुबे, भक्ताचो एकचार, पातकांचें बोगसणें, कुडीचें जेवणपण, सासणाचें जिवीत. आमेन. आमी आमची थोडी मागणी बापाक भेटोवया. दोरेका मागण्या फाटल्यान आमचो जबाब जातलो. दयाल बापा, तुज्या भुरग्यांची मागणी आयक, आमची काकूत कर. दयाल बापा, तुज्या भुरग्यांची मागणी आयक, आमची काकूत कर. फ्रांसीस आमच्या पाप साहेबाक, आमच्या बिस्पाक आनी इगोर्जेच्या हेर फुडाऱ्यां खातीर आमी खेरीत भाशेन मागुया की ह्या मारामारीच्या काळार घोटाय आनी काळजीदारपणान ती पवित्र सोबेक बरे भाशेन चलोवंक तांकां जानवाय दी म्हूण देवा लागीं मागुया. दयाल बापा, तुज्या भुरग्यांची मागणी आयक, आमची काकूत कर. सरकारी फुडाऱ्यांनी कसलोच अंतर करिनासतना आनी कायद्या प्रमाणे वेगवेगळ्या समुदायांची सेवा चाकरी करूंक देवा लागीं मागुया. दयाल बापा, तुज्या भुरग्यांची मागणी आयक, आमची काकूत कर. कोविडांच्या झुजाऱ्यां पासत तीं आपणाकूच विसरून हे पिडे आड वावुरतात. तांकां घोटाय आनी काळजीदारपण फावो जावंक आनी तांचे सगळे प्रयत्न सफळ जावंक आनी तांचे सेवे वरवीं जायत्या जाणांचो जीव वाटवलेलो आसा. तांकांय साबार आशिर्वादान भर म्हूण देवा लागीं आमी मागुया. दयाल बापा, तुज्या भुरग्यांची मागणी आयक, आमची काकूत कर. क्रिस्ती गोराब्यां खातीर तांणी नाजारेतच्या पवित्र गोराब्याची देख घेवन आपलो गोराबो शांतीचो, मोगाचो आनी सेवे चाकरेचो करूं म्हूण देवा लागीं मागुया. दयाल बापा, तुज्या भुरग्यांची मागणी आयक, आमची काकूत कर. आमी हांगा एकठांय जाल्ल्या पासत देवान आमकां कुडी ओतम्याची देणी फावो करूं आनी आमच्या जिवितांत क्रिस्ताचें बोगसणें अणभवूंक आनी आमच्या चुकींक बोगसणें मागूंक आमकां देवाची कृपा मागुया. दयाल बापा, तुज्या भुरग्यांची मागणी आयक, आमची काकूत कर. पाप साहेबान रोमा शारांत
बिस्पांची परिशोध जाहीर केल्या. तिचे तयारेंत आख्खी पवित्र सभा उर्बेन मिसळ जावं एकचारान आनी बागेलीपणान देवाचें राज परगटपाचो वावर ओदीक नेटान फुडें वचूं आनी ती परिशोध पवित्र आत्म्याच्या बळान यशस्वी जावंक देवा लागीं मागुया. दयाल बापा तुझ्या भुरग्याची मागणी आयक आमची कागलूत कर. मोगाळा बापा आयज भुरग्यांचो दीस मनयतात. हांव मागतां सगल्या सुपुल्या भुरग्यां खातीर बरी भलायकी तांकां फावो कर. जाय तें कितें आमकां शिकयतात सुपुल्लीं भुरगीं बोगसोण्याचो एकवट जावंक ते आमकां शिकयतात. तांच्याय आवय बापायचेर बेसांवां घाल. आनी दुनिया देवा आयज एकठांय जाल्लीं ह्या जायतीं भुरगीं तरणाटीं चिंततात. पाद्री माद्री जावंक धीर आनी गोठाय तांकां दी. तुजें पाटलावदार जावंक आनी तुजें शुभ वर्तमान सगल्यांक परगटूंक तांकां गोठाय दी म्हूण मागता. हें आमी मागता आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची नांवीन. आमेन. Amci patka duvukadu Nemokasam dukafopu Deva ame monchamode Sondan koru shanti koru Deva ame monchamode Sondan koru Shanti Guru. Asa Jesu, Asa Jesu, Asa Jesu, Asa Jesu. Who was the Lord, Burgodusa. Asa Jesu, Asa Jesu, Asa Jesu, Asa Jesu. Who was the Lord, Burgodusa. म्हज्या भावा भयणीनो म्हजें आनी तुमचें बलिदान सोर पदवीदार देव बाप्पाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्यातलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या नाग्ये पवित्र सभेच्या आदोबाक सर्वीस बोन मानून घेव. मोगाळा बाप्पा ह्या बलिदानान तुज्या पुताच्या कोश्टा मोरणाचो समारंभ आमी चलयता. ही आमची भेटवणी प्रसून जावं म्हूण घे आनी आमच्या दिसपट्ट्या जिवितान जेजूचे कोश्टांनी आनी मोगान वांटो घेवंक आमकां कुरपा दी. हें आमी मागता क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोबे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ते सर्वेस्पराताय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. होय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सोर पदवेदारा आनी सासनाच्या देवा सोर काळी आनी सोर थाय जेजू क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं आमी तुका दिनवासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. आपल्या पासकांच्या गुटा वरवीं अजापांनी तुवें जायतीं अजापां केलीं. पातकांतलीं आनी मोडणांतलीं आमकां सोडून हो वर्तो मान आमकां जोडून दिलो. विचून काडलोली कुळ्ळी यादनिकी राजकूळ पवित्र राष्ट्र आनी तुजी खाशा पोरजां आमी जावंक पावल्या. सोर्ग थाय आतां आमी तुजी कर्तुत्वां परगट करता. कित्याक काळोखांतली भायर काडून तुज्या विचित्र उजवाडाक तुवें आमकां आपयलें. देखून आतां देवदूतां बरोबर आनी सर्गीच्या सोर दोलबारा सांगाती तुजे मोहिमेचें किर्तन आमी निरोंतरी गायता. Powiedz, 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 dolbaraco, solves portu, solgany są sarbonia, ty chociaż mój powan, o sorge, tu kasoj soj, o sorge,
sorge duka soy soy. Sorves por rache navi. Yeta taka soy. O sorge duka soy soy. O sorge duka soy soy. O sorge, o sorge, o sorge duka soy soy. बापा खरोच तूं पवित्र, तूंच सगळ्या पवित्रपणाची जोर. तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रोगत. आपलेच खोशेन कोस्ट मरण सोसूंक वेचे आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिनवासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणलें, हो तुमी सोमेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पुंची. तेच पोरी जेवण जातोच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिनवासलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणलें, तुमी सोमेस्त घेयात आनी हातलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स, नव्या आनी सासणी करोराचें हें रोगत. पातकाचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी सोमेस्त मनशा पासत तें वारोवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. भावार्थाचो गूट आमी गायनांतल्यान गावया. Somia Jesu, amei hodokatam, ani hekalsit lepietam, tetlei paute, tu voi bovan Jesu, amei tuže moran purgotam. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनरुज्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणीन उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी ही सोडवणेची काल तुका समोर पिता. तुज्या मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केल्याय देखून आमी तुका दिनवासता. आनी जेजूची कूड आनी रोगत शेवतलें आमा सोमेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आखे पृथ्वीचेर विस्तारलोली तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसिस्क आमच्या बागेवन बापा, फिलिप नेरी आमच्या गवणी बापा आनी सगल्या याज्ञिकी वर्गां बरोबर तिका प्रिती मोगान वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरवसो धरून मेल्यांत त्या सगल्या आमच्या भावा भयणीची काकलूत कर. तांकां आनी तुज्या इश्टगतीन मेलेल्या समेस्तांक तुजें पडझडीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंखवार मारये देवा मायेचे सांगातीन तिचो पोती बाय घेवन सुसे बाय घेवन धर्म दुथा आनी स्वरूपकाणी तुका मानवल्यांत ते सगल्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांचे सांगाताक तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्या जेजू सांगाता, त्या जेजू दाय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सोर पदवेदार बापा, सर्वोंदोन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणाक. Amen. सगलीं आमी बाराबर जेजून शिकयलोले मागणें परतून म्हणुया. आमचे बापा स्वर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खुशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलोल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताणेन पडू दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परासूर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितान संस्काय आमकां दी. स्वर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोरवणणारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरोवंशान अंतरेकता. तर आमकां तुजे उदार काकुळटीन सोर पातकांतली सुटय आनी सोर आकांतांतली वाटाय.
कित्याक राजवटकी पदवी आनी मोहिमा तुजी सासनाच्या सासना सुम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दोन दांक म्हणलें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सोबेच्या भावाताचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कशे पोरमोणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ जो जियेता आनी राजवट चलयता सासनाच्या सासनाक आमेन सुम्याची शांती सदांकाल तुमचे सोबे आसूं तुमची सोबे आसूं एकामेकाक शांती दिवया देवाची शेली संवसाराचेर पाप काटिले आमची काकलूत कर देवाची शेली संवसाराचेर पाप काटिले आमची काकलूत कर देवाची शेली संवसाराचेर पाप काटिले आमकां शांती दी ही देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटा ती होच जेजू बोगसोण्याचो जेजू शेळयेच्या जेवणाक आपयल्यान ती सोगली आमी सुभागी सोबया तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना पूण तुजेच एका सुत्रान म्हाका भलायकी मेळटली क्रिस्त प्रोस्ताची रीत ही परी जातली तुमी आसा थंय सुरूच रावची आनीक उबी रावची आमचे याज्ञीक भाव माद्र्यो भयण्यो आनी ब्रदर्स तुमचे थंय येतले तुमकां कुमयन्याव दिवंक तर सगलीं आसा थंय सुरूच उबी रावची एक तुजी आज्ञा आमकां तुवें आमचो मोग केलो तसोच एकामेकाचो आमी आतां मोग करचो एक तुजी आज्ञा आमकां तुवें आमचो मोग केलो तसोच एकामेकाचो आमी आतां मोग करचो बापान तुजो मोग केलो तसोच आमचो केलो जेजू आमच्या काळजान आयिल्लो आसा एक घडीभर आमचे दोळे बंद करुया जेजू लागीं उलोवया मागुया आमकां बोगसोण्याची मनशां कर म्हणून मागुया
आमकां उदार मनशां कर म्हणून मागुया. प्रार्थुया. भोव कोणवाळ्या बापा, जेजूच्या कुडी रोगताच्या पवित्र जेवणान तुवें आमकां दादोशी केल्याय देखून आमी तुका दिनवासता. ह्या जेवणा वरवीं आमकां फावो जाल्लें तें सुर्गीचें बोळ खऱ्या मोनान केल्लें चाकरेन आमचे भितर तोखच्याक तुजो मोगाचो आत्मो आमच्या काळजांनी घाल. हो उपकार आमी मागता तुज्या पुता जेजू क्रिस्ताचे नांवीन. आमेन. बसूया. तुमकां सगल्यांक इश्ट न्हू, मागीर मोगाचो येवकार ह्या पिलारच्या दोंगरार. तुमकां पळोवन आमी खुशाल, कित्याक हो जागो जावन आसा पाद्राग्नेलाचो पवित्र जागो. ह्या जाग्यार तुमी आसतना पाद्राग्नेलाचे मजतीन देवान तुमचेर, तुमच्या कुटुंबाचेर, तुमच्या वावर धंद्याचेर आशिर्वाद घालचो म्हणून आमची खालती मागणी. आयज चिल्ड्रन्स डे आनी आमची आस म्हणल्यार तुमचेय भुरगे पवित्र मिसाचे मुणयारी, बोगसण्याचे मुणयारी जावचे म्हणून आमी मागता तुमची थंय मोगाच्या आवय बापायनो देव भिरांतेन बरें मार्गदर्शन दिवन, बावार्थाच्यो वस्तू दिवन, संवसाराच्यो न्हय बावार्थाच्यो वस्तू दिवन तुमच्या भुरग्यांक वाडोवयात. आनीक भुरगीं उमेद दाखयतात जाल्यार तांकां उत्तेजन दियात, तुमचो सांगात दियात. आमी दोगूय देव आपणाचे केंद्राचे इन्चार्ज बँड स्टँडांत आसतले. आमचे हे धाकटे भुरगे जे आयल्यात आमकां जाय तुमी आमकां येवन मेवचे. कितें भाशेन जे यादनीक जावंक सोदतात, माद्रियो जावंक सोदतात मोगाचे भुरग्यानो, आमी आसात तुमचे थंय. वी वॉन्ट यू. पिलाची संस्था आशेवन रावता तुमी तुमचो सांगात भुरग्यानो आमकां दितले म्हणून. तर मी सोमतूच आमी बँड स्टँडांत आसतलेत. मागता तुमचे थंय भुरग्यानो येवन आमकां मेवची. मोगाच्या इश्टनो, बावार्थान केलेले मागणे देव जेरूल आयकता. आयज आमी होच बावार्थ घेवन घडये आमी देवाक दिन वासूंक आयिल्ली आसा मेवलेल्या देण्यां खातीर. घडये आमी जायतीं जाणां आमची इंतेसांवां घेवन आयिल्लीं आसा. मागुया इश्टनो, बावार्थान मागुया, कित्याक बावार्थान केलेले मागणे देव जेरूल आयकता. हो संदेश आयज फ्रांसिस रॉड्रिगीस सान पेद्रो रिबांदरतान अशें सांगूंक लायता. म्हाका बोन कॅन्सर जावन हांव 4.5 म्हयने हॉस्पिटलांत आसलो. म्हजें हालूंक दलूंक जायनासलें. आमी सगळीं व्हड बोक्त मानियोत आग्नेलाची. हॉस्पिटलांत देखून हांव दिसपटी नोवेनाचे मागणे करतालो. म्हजी भयण पिलार येवन म्हजे पासत मागताली. म्हाका टाटा कॅन्सर हॉस्पिटलांत मुंबय रिफर केलो. थंय दोतोरान सांगलें 10 लाख खर्च जातलो, पूण बरो जातलो म्हूण कांयच गॅरंटी दिवंक ना. आमी परतून गोंया आयलीं, पूण म्हजो बोरवोसो आनी भावार्थ आमच्या आस्कार्या मानियोत आग्नेलाचेर दवरून आमी मागणें बंद करूंक ना. 2 फावट तरी म्हाका पिडेस्तांची मागणी सोंतेसांव हो संस्कार दिलो. जायते फावट भावार्थान मानियोत आग्नेलाचे फोंडाची माती उदकांत घालून पियेलो. आतां 7 वर्सां उपरांत हांव म्हजो रुटीन चॅकअप करूंक गेल्लो तेन्ना सगळे दोतोर अजाप जाले. बोन कॅन्सर कांयच ना म्हूण म्हाका सांगलें. आतां दोर ब्रेस्ताराक आनी अदीक करून ह्या नोवेनाच्या दिसांनी हांव पिलार येता. देवाक दिन वासूंक आनी मानियोत आग्नेलाक बेगीनूच सांताचो मान मागूंक. हो इश्टानो, हे आमच्या बाबान फ्रांसिस्कान बावार्थान केलेले मागणे देवान आयकले. आयज ह्या पवित्र जाग्यार आमी आसतना आमची मागणी
आमची इंतेसांवां, आमचेय प्रश्न, आमचीय दुयेंसां, आमच्योय गरजो, जावं भुरग्यांचे देण्याची गरज, जावं एका घराची गरज, जावं सर्विसेची, जावं जिविताचे फुडाऱ्याची, ह्यो सगल्यो गरजो इश्टानो एकठांय करुया, पाद्राग्नेलाच्या मजतीन बापाच्या हातान घालुया आनी आमकां पेखोवणी दी म्हणून आमी सगलीं उबी रावून पाद्राग्नेलाच्या नोवेनांत भाग घेवया. उपकार मेळूंक मागणे. सोर पदवेदार देवा, आमच्या सोर्गींच्या बापा, आमचे सोडवणे खातीर तुजी मांडावळ दिनवाशी मनान आमी ओळखता आनी तीच खातीर तुज्या विचून काडलोल्या सेवका उदेशी ओरचोऱ्यां लेगून तूं करून दाखयताय म्हूण मानता. तुज्या पुताच्या पावलार आमी कशी परी चलूंक जाय हें दाखोवंक तुजो विस्वासी सेवक मानिवंत आग्नेल एक नामणो कसो आमकां दिलोय म्हूण तुका दिनवासता. आनी तुज्या पवित्र आत्म्याच्या उजवाडान मानिवंत आग्नेलाच्या बागिवंत जिविताची देख आमी घेवंक पावल्यार पुरो म्हूण काळजांतान मागता. तशें जाता मानिवंत आग्नेल तुज्या पुताच्या जेजूच्या अनोदबरी जिवितांत भागीदार जालो म्हूण दाखोवंक हो उपकार तुजी गरज बावार्थान माग. एक कुणा कशी फावो कर म्हूण विनयता. मानिवंत आग्नेलाक भागिवंताचो मान मेळूंक मागणे. उगणीत काकुतीच्या देवा, उगणीत काकुतीच्या देवा, सोड पडून सोडपोट पडून तुज्या पांयां सोशी पांयां सोशी आमी मागता. आमी मागता व्हडा विस्वासान विस्वासान तुजी खुशी खुशी आनी आमच्या बरेपणांक आमच्या बरेपणान उपकारता जाल्यार उपकारता जाल्यार मानिवंत आग्नेलाक मानिवंत आग्नेला सांताचो मान सांताचो मान फावो कर. फावो कर. आमचे पवित्र सभेचे आमचे पवित्र सभेचे इगोर्जेचे इगोर्जेचे उगड पोरगोटणे उदेशी परगटणे उदेशी मागता. मागता आमच्या सुमिया आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताचे नावी क्रिस्ताची नावीन. आमेन. आमेन. पिडिवंतांचेर मागणे एवांजेल रोजार. मोगाचे इश्टनो, आमी जी आमची दुयेंसां घेवन आयिल्ली आसा, उगोडी आमच्या घरांनी आमची दुयेंत भावा भयणां आवय बापूय आसात. घडी आमकां इश्ट मित्रांनी आमचे शेजाऱ्यांनी तांचे पासत मागूंक लायलेले आसा. घडी हे वेळार आमकां टीव्हीचेर वा युट्यूबाचेर जायतीं जाणां पळयतात. इश्टनो, ह्या मागण्यांत आमी तुमचे पासत मागतात. तर आमी सगळीं एकठांय जावया आनी ह्या पिडेवंताच्या मागण्यांत भाग घेवया. सर्वेस्परा आमच्या दोयाळ आनी काकलुत्सार बापा, आमच्यो असोगतायो सोसूंक आनी आमच्यो दुख्यो भोगूंक तुवें तुज्या एकल्याच पुताक ह्या संवसारांत धाडलोय. तुजे लागीं आमी खालतेपणी मागता. ह्या आमच्या पिडेवंत भावा भयणांचेर बोलेपणान तुजो किरीत आशिर्वाद घाल. तांकां कुडीची गोठाय, ओतम्यांचें तीरपण, दुखी कोतींनी सोंसणीकाय, भलायकेची पूर्णताय दी. तांच्या जिवितांत तुजी शांती, खरो मोग आनी बोलेपण भरपूर आसूं. तांच्या कश्टां दुखांत ती तुजेर बावाड धरूं आनी तुका ती अणभवूं. हे परी बाबा भयणाच्या एकवटान ती सदां काल जिवूं आनी संतोशान तुका वाखाणूं. तूं जो जियेता आनी राजवट चलयता सासणांच्या सासणांक. आमेन. सर्वेस्पो तुमचे सवे आसूं तुमचे सवे असो आनी सोर पदवीदार देव, बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून येयात, क्रिस्ताची शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. Patragnel Jezucia Bogdan, Eugena Aispor Soltan, Eisod me Gole Dusam Nasa Solgach Wadada Goitan, Eisod me Gole Dusam Nasa Solgach Wadada Goitan, Ula Hasamche Neva Hamukar Bo